दोडमुतांच्या इतिहासवेले वाचप. जेरुसलेमांत आसलोले पवित्र सोबेचेर आड एक व्हड पिडापीड सुरू जाली आनी सगळीं दोन दूत मात भायर रावन जुदेयांत आनी सामारेंत शिंपडलीं. भोक्तिवंत मनशांनी इस्तेवाक निकिपिलो आनी ताचे पासत व्हड दूख केलें. पवित्र सोबेचें निसंठण करूंक सावलू वावुरतालो. घरान घर भितर सरून दादल्यांक तशें बायलांक भायर काडून तो बोनखणीन घालतालो. पूण शिंपडलोली ती जोडी मोडी शुभ वर्तमान शिंपडायत गेली. असो फिलीप समार्याच्या एका शारांत गेलो आनी तांचे मदें ताणें क्रिस्ताक परगट केलो. तांचे विस्मितांची खबर आयकून वो आपणे खाशा ती पळयली देखून फिलीप परगटतालो तो संदेश परजेन एका मनान मानून घेतलो. जायत्या देवचार बसलोले थावन मेळे आत्मे बोब मारून भायर सरताले आनी पुष्कळ आर जाल्ली आनी थोटी बरी जाताली. हाका लागून त्या शारांत व्हड खुशालकाय वसताली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. पृथ्वी वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. पृथ्वी वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. ताच्या नांवाची मोहिमेक गितां गायनां गुडात. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजोयात. देवाक सांगात कितली विचित्र तुजी कर्तुत्वां. सबाब पृथ्वी वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. सगळी पृथ्वी तुजे मुखार सास्तांगी पडटा. ताका गायनां गायात. तुज्या मानाक गितां गायनां गुडात. यात आनी देवाची कर्तुत्वां पळयात. आमकां तोटाक करता तसलीं मनशां मदें घोडिल्लीं विस्मितां. सबाब पृथ्वी वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. दोर्याची ताणें केली सुकी पाट आनी न्हंय उतरून सुके पावलांनी ती पोलतडी पावली. ह्या पासत त्याचेरूच आसूं आमचो संतोश. आपले पदवेन तो सदांकाळ राजवट चलयता. सबाब पृथ्वी वेल्या समेस्त मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. उद्गार. जी कोण पुताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें आनी निमण्या दिसा हांव तुमकां नव्यान जिवंत करतलों. जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
जेजून तांकां म्हणलें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येतात तांकां कदींच भूक लागची ना, आनी म्हजेर बावाट दवरतात तांकां कदींच तान लागची ना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी म्हजेर तुमी बावाट दवरिनात. म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगळीं म्हजेशी येतलीं, आनी म्हजेशी येतात तांकां हांव परो घालचो ना. म्हजी कशी करूंक न्हय, पूण म्हाका पाठयला ताची करूंक हांव स्वर्गार तावन देंवला. आनी म्हाका पाठयला ताची कशी ही: जी सगळीं ताणें म्हाका दिल्यांत तांतल्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय, पूण निमाण्या दिसा ताका सगळ्यांक हांवें पुनोवन जिवंत करची. हीच ती म्हज्या बापाची कशी. जी कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर बावाट ठेवतात तांकां सगळ्यांक सासणीक जिवीत मेळचें, आनी निमाण्या दिसा हांवें तांकां पुनोवन जिवंत करची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ त्या नोंगरांत व्हड खुशालकाय वसताली. नियाळाक आदार. सावलू पवित्र सोबेक जायतो दुमाळो दिता. पयलीं क्रिस्तांवां जोळी मोळी शुभ वर्तमान पुरगोटीत वेतात. असल्या कश्टांत त्रासांत लेगून ती देवाची राज पुरगोडटात आनी जायते पिडेवंतांक बरी करतात. ती वेताली त्या नोंगरांनी खुशालकाय वसता. जेजू जिविताचो उंडो. ताचेर बावाट दवरतात आनी ताचेशी रिगून रावतात. ती सदांकाळ खुशाल आसूंक जिवंत जेजून सगळ्यांक खुशालकाय वांटली. जेजून हाडलोली खुशालकाय पयली आमकांच आनी आमच्या शुभ वर्तमानांनी वांटूंक आमी सदांकाळ तयार आसूंक जाय. ल्हान ल्हान वस्तूंनी घडयांनी पेल्यांक खुशाल करूया. जेजू ओनीत सोंसतात तांचे पासत झुजलो. आमी असल्या भयणी भावां पासत वावुरया. आमच्या समाजांत अस्तोऱ्यांक उण्या दर्ज्याची म्हूण लेखतात. तांचे होक सांबाळुया. जेजू सगळ्यांचें बरें चिंतालो आनी पेल्याक बरें करूया. आमचे फामिलींत एकामेकाचो मोग करूया. जेजू एक खरो इश्ट. जेजू भाशेन आमची इश्टागोत वायट रस्त्यार चलतात तांकां बरें मार्गदर्शन दिवंक तसवीत करूया. अशे तरेन आमच्या घोराब्यांत आनी सरभोंवतणी खुशालकाय विस्तारुया. म्हजो थाराव आयचे दिसा एका तरी मनशाचे तोंडार हांसो हाडूंक वावुरया.